ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेसूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या। लुकाचे शुभ वर्तमान। जेजू आपली बोंडी कोत्ता आसतना एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरान ताका सोनिमान केलो। तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली। ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कडेन बसून रावली, पूण मार्ता घराचे राटींनी बारी हारपीत जाताली। ताचे फुडें येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना। ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका। आनी पोर्तिपालून सोमयान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितले वस्तूची म्हूण धास्ती तुका, थोड्योच वस्तू पुरो, खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची। मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना। देवाचें उतर हें।